They were trying to tie up. You think backdoor politics should stop somewhere? It should be stopped. But kidala, every party for hungry for the power. Like every party, एक party party थोडे देखून आसत जाल्यार they use the power, they use the money power, they use everything, all the sides. They try to come on the power line. So हेच भाशेन आयज चलना पण फायनली कितें जालो आतां सेंट्रलाक बीजेपी हा बट गोंयांत बीजेपी हा हेजेर म्हणटा हे पावराचेर न्हू सारको आमचो लोक म्हणटा तो भिवण वो एमएलए देखून आमचे भिवण हा आतां तूं चोय हांव रिसेंटली हांवें आयकल्लें लायक काँग्रेसाचे आयकल्ला सारके हो फोट देव जाणा पूण हांवें आयकल्लें कितें 6 काँग्रेसाचे एमएलए वचपाचे आहाय म्हणून तें कितें अरे तुम्ही वयल्यान वयताय देवा बोगलेक आनी वत घेताय प्रॉमिस घेताय आनी तुमीच जावंक वताय हांव नका शुअर पण कितें आहा हे भाशेन करीत जाल्यार टोटली रॉंग आनी हे भाशेन जावपाक जायना कितें आसता वेर समवेर हॅव टू स्टॉप बट स्टॉप जावपाक आमचे कायदे हितून आमचे धाकटो सांगूंक ना कॉन्स्टिट्युशनान कांयच ना पण हे हाडपा जाय हे करपा जाय आनी पार्टी म्हणटा त्यो सारक्यो इंटॅक्ट उरपा जाय पण हे फायनली अशें जायत उरलें जाल्यार हांव नको लोक बेजार जातलो कित्याक लोक जिखून हाडटा पूण एमएलए आहाय ते आपूण भूंय धांवपाक कोत्ता हे सारकें न्हू आतां महाराष्ट्रा जो आयज क्रायसीस ह्यो चलता आमकां कसलोय देखून हेंच नासलो की शिवसेनेचे मनीस वयतले म्हणून आतां आनी हो सोंपय 46 हे कितें हे भाशेन सारकें ना कितें आसता लोकांक म्हणटा तो एक एमएलए जिखून हाडटा आनी ते लोकांक एक विश्वास दवरता तो एमएलए आमकां आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटलो आमकां आपण लोकांक लागून कितेंय तरी बरें करतलो पण फायनली अशें दिसना हे चेंज तेच जायत आहा सो हे भाशेन जावपाक जायना शूड बी स्टॉप समवेर NCP is also a part of it. कितें सांगूंक सोदता आज पावर क्रायसिस? हांव कितें सांगूं तशें महाराष्ट्रा एक क्रायसीस चलता हो जाणा हांव थोडे शिवसेनाचे बीजेपी वाले गेले बट हितून कितें आसता तर बीजेपीचे हॅबिच्युअल लायक कित्याक एवरीवेअर दे आर ट्रायंग टू डू ऑल दीस इन एवरी स्टेज लायक हे भाशेन म्हणटा ते एक हॅबीट जालो आहा Hungry for power. They have definitely, I could say, they are maybe hungry for power. म्हणटकच हे आता म्हूण कितें आहा आमचे हितून ह्या महाराष्ट्रा म्हणटा तो आमच्या जे महाविकास आघाडी जी ही आहा हेजेर शरद पवाराचे साहेबाचे आमकां चड विस्वास आहा कित्याक ही इज अ चाणक्य फ्रॉम महाराष्ट्रा अँड ही कॅन मेक अ वंडर आतां तो आसो सोर शरद पवार साहेब आसोच सोर म्हाका दिसना हेजेर केसली भिरांत आहा म्हूण क्रायसीस सगळ्याकूच चलता जो ही पार्टी ती पार्टी पावरान येवपाक कोत्ता आनी तूं जाणा मरे गोंय देखून कितें जालां तें गोंय देखून हेच भाशेन जालां दे आर व्हेरी हंग्री फॉर पावर लायक सो हितून म्हणटा तो कितें आहा पॉलिटिकली म्हणटा तो हे भाशेन जालो पूण हांव सरप्रायज जालो की आमच्या शिवसेनाचे ज्या ह्या कोलिशनाचे पार्टनर लायक शिवसेनाचे 46 एक त्या वाटेन गेले आनी रिजन हांव नको पण म्हाका एकूच विस्वास आहा की ज्या पद आमचो शरद पवार आयज ज्या महाराष्ट्र आहा कसली भिरांत ना अशें दिसता. Are you in touch with Sharad Pawar or anything on वय this? वय 100% हांवें शरद पवाराक हांव टच आहा एंड इवन प्रफुल पटेल साहेब ताकाय हांव टच आहा सो हितून म्हाका अशें दिसता तो उलयता ते भशेन कंट्रोलाचेर उरतले आनी सारकें आसतलें म्हणून Misunderstanding could be cleared. या 100%.